आनी जेजूचें जिवीत आमी आयज पळयता तो आमकां सांगता म्हाका ते दोत्तेले जिवेशी मागतले आनी कितें म्हणटा तो देव म्हाका तिसरे दिसा पुनर्जीवन करतलो म्हणजे देवाच्या हातान सगळें आहा बरे मनशांक अशें पर्यंत घडटा तेन्ना आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां भिवंक फावना कित्याक वदृश्य आसा आनी वदृश्य वावुरता आमकां आपल्या ताब्यांत करच्याक पूण कशे भाशेन फुसलावन फसोवन आमकां दिसता संवसारांत सगळें आमकां मेळटा म्हणून ना मेळना ताका लागून सांतिनासान आमकां सांगलां देवान सगळ्यो वस्तू केल्या सगळ्यो वस्तू ताणें आमकां दिल्या पूण त्या प्रमाणांत आमी ताचो वापर करूंक जाय आमी सगळेंच घेवन दवरलें की ना तें कित्याकूच उपयोगी पडना फकत त्या वतीन आमी ताचो उपयोग केलो की ना बाकीचें सगळें तो आमकां दितलो पळयात जेजू बापाचेरूच पातयेवन रावतालो देव तो पूण गरीबसाणेन आपलें जिवीत सारलें आनी हे परी सादतना मिलाग्री तो करून काडटा आतां एका निस्त्याच्या तोंडान मासली मेळटली पूण देवाचें करूंक जाता तो जाणो आमकां कशे भाशेन तें करून दाखयतलो पळय तें म्हणून आमी ताचेर पातयेवन रावंक जाय आनी जितले आमी ताचेर पातयेवन रावता आमच्या जिवितान खूब मिलाग्री आमी अणभवता